Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काल इतले घाई गडबडीत ते कोविड सेंटर शिरोड्या हाडपाची गरज आशिल्ली काय कितें हे पयलीं सरकारान चिंतूं जाय आशिल्लें आनी जायत जाल्यार ती गरज जर आशिल्ली जाल्यार लोकांक स्थानीक लोकांक थोड्या कॉन्फिडन्सान घेवपाची बी गरज आशिल्ली. डायरेक्ट ते कोविड सेंटर म्हणून थंय केलें आनी थंय पेशंट हाडपाचें थरयलें. ती पद्दत सरकाराची चुकीची आसा आनी तिचो आमी निशेध करता. गरज खूब आसा. सरकारा कडेन प्लॅनिंग आसा की ना अशा गांवांनी येवन तर सरकार प्रायमरी हेल्थ सेंटर घेता आसत सरकारा कडेन कितें प्लॅनिंग आसा की ना असो एक दुबाव येता. हे 2 म्हयने पयलीं सुस्त न्हिदले. आमी ग्रीन झोना आसा आमी ग्रीन झोना आसा स्वप्नांच पळयली आनी अकस्मात जेन्ना कोविड पेशंट वाडपाक लागले तेन्ना हे जागे जाले. खरें म्हणल्यार मार्चांत जो शटडावन केल्लो लॉकडावन केल्लो मार्च एप्रील मे ह्या 3 म्हयन्या खातीर फुडले 6 म्हयन्याचे वर्साचे चिंतून ही सगळी तयारी जावपाक जाय आशिल्ली. आनी आतां इमर्जन्सी हे हेल्थ सेंटर ते हेल्थ सेंटर म्हणून कोविड सेंटर करपाक लागले ही चूक आसा. वास्कोचे मंगळूर हिलाचे जे पेशंट आसा ते शिरोड्या हाडपाची गरज नाशिल्ली. मँगोर हिल आसा थंय येदे व्हडलो टिळक मैदान आसा ते तांकां कांयच न्ही म्हणून कन्वर्ट करपाक जातालें. लोकां मदीं अवेरनेस करप कांय एका आदेसा जाता आशिल्लें. आज काल थंय लाठी हल्लो केलो लोकां हाडून भितर उडयल्या ते लोकांक 2 दीस दवरल्या ते लोक गरीब एकदम आनी तांकां सोडना. आमदाराची ही कृती ही खरेंच निशेध करपाक सारकी. आपले लोक आमदाराचे आमदार आपले कडेन जायना म्हणून तांकां काडून भितर उडयता. शिरोडचो झेडपी म्हणटा सरकारान निर्णय घेवचे पयलीं थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेवंक जाय आशिल्ले. आमदार म्हणटा कोविड केअर सेंटर जालें म्हूण शिरोड्याक कोरोना पातळचो ना. सरकारान शिरोडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें कोविड सेंटर म्हणून जेन्ना डिक्लेअर करपाचें थारायल्लें तेन्ना शिरोडा मतदारसंघातले किंवा आसपासचे जे आमची जनता आसा शिरोडीची तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आशिल्ली. जर आमच्या शिरोडेच्या जनतेक जर कॉन्फिडन्सान जर घेतिल्लें सरकारान जाल्यार कालचो जो मारहाणीचो प्रकरण जालो लाठीचार्जाचो प्रकरण जें घडलें तें काल घडचें नाशिल्लें. शिरोडे आमगेले 4-5 असिम्पटोमॅटीक पेशंट आयले म्हणजे आमकां सगळे शिरोडकारांक तें जातलें अशें आमी समजूचें न्ही. इतलेंच कितें आमी त्या वास्तू पासून जी वास्तू PSC आसा थंयच्यान आमी थोडेशें डिस्टन्स सांबाळचें पडटलें. शिरोडेची BJP म्हणटा शिरोड्या PHCत बरी सुविधा आसा म्हूण खंय कोविड केअर सेंटर केला. सरकारान सुद्दां शिरोड्या हाडपाक जालें कारण की हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट आसा. सगळी सुविधा आशिल्ली हॉस्पिटल आसा आनी ज्यो प्रॅक्टीस चलतल्यो जनरल OPD आनी कितें तें आयुर्वेदीक कॉलेजां शिफ्ट केल्लें आसा. घेतले आसतना आमकां सुद्दां कळयलें ना पंचायतीक पण आमी सहकार्य करपाक आमी सरकारा फाटल्यान आमकां कळयलें ना. जर आमकां कळोवनूच हें जाय अशें ना. लोकांनी त्या वेळार कशे निर्णय काही सरकार घेता ते लोकांच्या हिता खातीर घेता. सगळ्या दुयेंतींचे खंय SOP प्रमाण उपचार जातले. Yesterday, our primary health center has turned into COVID care center. आणि आमचे जे PHC आसा ती आमी शिफ्ट केल्या हांगा कामाक्षी आरोग्यधाम आयुर्वेदिक कॉलेजीस. सो थंय आमची कॅज्युअलिटी आनी OPD चालू आसतली आनी दीस वील बी ओनली कोविड केअर सेंटर अँड वी हॅव स्टार्टेड इट सिन्स येस्टरडे नाईट. वी गॉट द पेशंट्स विथ ऑल द SOPs अँड ऑल द स्टाफ अँड ऑल एवरीथिंग. हांगा कितले पेशंटाक दवरपाचें हें आसा सोय आसा? सध्या तरी 60. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.